हरे हरे कृष्णा. सर्वांकೈ आयचे सत्संगान तू हार्दिक स्वागत असा. तुम पुरा जन नमस्कार करून स्पेशली पुरा मालगड जन कोण असती तुमके नमस्कार करून तुमगे आशीर्वाद घेऊन ये सेशन स्टार्ट करता. ये जेएसबी भक्तवृंद प्लॅटफॉर्म रजगोपी माताजी, विश्वांबर प्रभु, गोपाल हरी प्रभु, वेणी माधव प्रभु, ज्योतिगिनी माताजी, विजय गोविंद प्रभु फॅमिली तांगेल धर्मराज प्रभु आणि राधाकुंड प्रभु हांगेले प्रोत्साहन आणि हांगेले इच्छा प्रकार हे एव्हरी संडे हे सत्संगांत आमकां भाग घेवच तसले अवसर मेळटा आसा. तांगेल खातीर आमी कृतज्ञ जावन आसात. आता आयची सेशन सुरू जावचे पयलीं फुडें आमी मनान देवाल्या प्रार्थना करुया. हे भगवत गीताचे चतुश्लोकी भगवत गीता म्हळ्यार हे भगवत गीतांतू हातूंत मूल तत्व कसन आसा ते देवान 4 श्लोकांत सांगून दिलेलें आसा. आनी देवालो आशिर्वादू देवाल दय असल्यार मात हे मना वच तशें जाता. आणि हे देवालें दिव्य जावन आशिल्लें गान भगवत गीता आता येवची एकादशीक ते भगवत गीताचे एकादशी म्हणटा ती देवान सांगिल्ली दिवस तो. सो देवाक कृष्णाक प्रार्थना करून घेवया की देवा हे तुवें दिव्य जावन आशिल्लें गीता आमकां आपास आपास पठन करच तसलें अध्ययन करच तसलें भाग्य दिव. आनी अध्ययन करून ताचे परिणाम स्वरूप आमगेले मनान तू हृदयान तू भक्ती उत्पन्न जावन पुरा वैष्णवाल सेव करच की तुगेल सेव करच की तसले भाग्य मेळ्ळो म्हूण प्रार्थना करूं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आयची सेशन आमगेले प्लॅन अशें आसतलें की आमी सुरेख 2 मिनटां भगवत गीताचे विजडम भगवत गीताचे कसं अध्ययन केलें कसं परिणाम जाता ताजेर एक 2-4 मिनिटां उलोवया. मागीर आमी क्विकली 8th 9th आणि 10th श्लोकाचे एक 10 मिनिट रिकॅप करून आयची श्लोका विशयी एक 25 मिनिट 30 मिनिट चर्चा करून रिकॅप करूया पास. आणि लास्ट 10 मिनिट्स तुमगेल कसं ओपिनियन असल्यार तुमकां खंयचे पॉइंट लायक जालें तुमकां शेअर करता और तुमकां कसं एक एडिशनल पॉइंट्स आमकां की आमकां और कसं तुमगेले एक्सपिरियन्सीस शेअर करता ते लास्ट 10 मिनिट्सान तू आमी शेअर करून सेशन मागीर कंक्लूड करूया. सो आता आयचे स्टार्ट करूया. भगवत गीताचे एकदम स्पेशल जावन आसा म्हळ्यार आमकां हाचे एक विशय कळटा म्हळ्यार देवालें की एट क्रिटिकल मोमेंट्स इन आवर लायफ कसं की आमगेले पुरा जेन्ना लायफान तूं एक पंता अशें येता की खंयचे डिसिजन घेवचें म्हूण आमकां एक पंता कन्फ्युजन आसता. हें करचें की अशें करचें की तशें करचें पूण तसलें एक पंता कन्फ्युजन आसता. जाल्यार ही भगवत गीताची नॉलेज अशी आसा की कोण अनुभवी जन जावन आसत भक्त तांणी सांगता ती की तांणी नित्य पठन अध्ययन केलेले निमित्त भगवत गीता भक्तीन तांकां एक प्रकार ते भगवत गीता अध्ययना निमित्त एक प्रकार भितर धोकून एक इनर गाईड जाता म्हणजे देव परमात्मूची तांकां कसन की एक राईट डिसिजन घेवच्या लायफान गाईड करता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो हें एक परिणाम जावचे साध्य आसा केन्ना आमी भगवत गीता भक्तीन अध्ययन करतात. दोन्ही विशय म्हळ्यार आमकां ती एक रुची डेव्हलप जाता. सुरे वाजयताना तितले एक इंटरेस्टिंग दिसच्या पुरो कसले आमगेले संस्कृतीन तू आसा भगवत गीता वाजूंक आमी सानपण देखून आमगेले कल्चर आसा जाल्यारीची एक वाजूका म्हूण वाजूचे आसचे पुरो अरे एक भक्तिमयी जावन वाजूचे पुरो जाल्यारीची पठन करता अध्ययन करता करता एक तांतूं एक रुची येता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार कृष्णान कसन सांगलें तें कृष्णान उत्तर कसन
ताजे अर्थ कसं न्हय तांतू एक रुची जाता आणि ते आपास आपास वाजोवया म्हणून दिसता आनी कितले पण ता वाजिल्यार भारी खुशी जाता तसलो एक परिणाम येवचे साध्य आसा आणि दुसरें एक म्हळ्यार दृढ जावन एक श्रद्धेत तुगे मनान तूं भगवद्गीते पठन केल्यार की कृष्ण म्हळ्यार आमकां सोडून घालना देव सोडून घालना म्हण कृष्णा विल नॉट अबॅन्डन अस तें एक श्रद्धा स्थापीत जाता आमगेल्या हृदया भितरी भगवद्गीता नियमित रुपार वाजिल्यार कसलें की कृष्णालें उतर न्हू ते आयकल्यार देव खंडीत ती प्रेरणा दिता आनी आमकां शक्ती आनी ते अभय प्रदान करता म्हूण तांतूं कांय संशय ना देवान सांगचें आसा 16 अध्याय 4 श्लोकांतू की तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहर्हसि म्हूण देवान सांगचें आसा की भगवद्गीता वाजिल्यार कसन जाता की आमकां कळटा वॉट इज ड्युटी वॉट इज नॉट ड्युटी म्हणून आमगेलें कर्तव्य कसन आमगेलें कर्तव्य कसन न्ही म्हळ्यार एक क्लॅरिटी येता मनान तूं म्हूण सांगिल्लें आसा शास्त्रा लेखार आनी त्या प्रकार शास्त्रान सांगिल्ल्या भगवद्गीता अध्ययन केलेल्या प्रकार आमकां कसन एक लायफ एंड डायरेक्शन मेळटा त्या प्रकार आमी केन्ना जीवन आमगेलें व्यतीत करता ती तेन्ना आमी हगूर भक्तीन तूं देवाल सेवेन तूं मुखार सून वता आसता ती म्हूण देव ह्या श्लोकान सांगता आनी हाजी परिणाम स्वरूप म्हळ्यार हांतू आमी एक पळोवं येता भगवद्गीता एंड जाताना 18 श्लोक 76 श्लोकांतू संजय आनी धृतराष्ट्रा सांगचे आसा राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशव अर्जुनयोः पुण्य ऋष्यामी च मुहुर्मुहुर् संजय धृतराष्ट्रा सांगता के हे राया हांव ह्या मक्क्यात उड घासत कृष्णान अर्जुना सांगिल्लें वंडरस म्हळ्यार अद्भुतम कसं अद्भुतम संवादम कृष्णाल आनी अर्जुनाल मध्ये जाल्लें अद्भुतम संवादम केन्ना आमी आयकतात देवा कृष्ण अर्जुनयो कसन जाता संजयाक सांगता ऋष्यामी मुहुमुहु भारी एक हृदयांत भारी एक प्रफुल्लित जावन एक भक्तिमय भाव येता के भारी खुश जाता के संजयाक आयकल सिता आपास आयकल सिता कसं न्ही एक चंद संवाद हो कृष्णाल आनी अर्जुनालो म्हणून सांगता आसता देव मागीर दोन्हीच्या आपास संजय धृतराष्ट्र सांगता तश्च संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामी च पुनः पुनः आपास सांगता हे धृतराष्ट्रा हांव हे केन्ना भगवद्गीता कृष्णाल आनी अर्जुनाल संवाद आयकता आनी तें रूपम अति अद्भुतम हरे हे ते कृष्णाल अद्भुत जावन आशिल्लें रूप म्हगेल मनान तेत्ता हांव ताचें स्मरण करता विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामी च पुनः पुनः आपास म्हगेल हृदयान तूं भारी एक खुशी जाता ऋष्यामी पुनः पुनः आपास खुशी जाता आपास खुशी जाता केन्ना हांव ह्या देवाल संवाद आनी कृष्णाल रूप म्हगेल मना वता सो आमी पळोवं येता की संजयान भक्तिमय जावन देवाल व्हड भक्त आशिल्लो आनी ताण ते भगवद्गीता आयकल सिता तागेल मनार हृदयार कशी परिणाम आयले म्हूण पळोवं येता तशी तांतू कांय संशय ना की आमी भक्ती रुपारी नित्य रुपारी केन्ना भगवद्गीताचें पठन अध्ययन करता ती संजयाक कशी ती भावन आशिल्ली ती आमगेल हृदयान तुवें खंडीत भावन येतली ऋष्यामी च पुनः पुनः ऋष्यामी च पुनः पुनः ऋष्यामी च पुनः पुनः खंडीत मनान तूं प्रफुल्लीत जावन आसतलें सो हें भगवद्गीता पळय हे चतुर्श्लोकी भगवद्गीताचें एसेन्स हें श्री रामानुजाचार्यान केलेलें की तांणी हाजे वयर तांणी अनुवाद बरयलेलो आनी तांणी सांगिल्लें की हे 4 श्लोकांतू मूल तत्व आसा म्हूण भगवद्गीताचें सुरे 2 श्लोकांतू देवाल भक्तान कसन करचें म्हूण सांगिल्लें आसा दोन्ही श्लोकांतू धांचे आनी इकरांतू देव कशी देवान भक्तांक रेसिप्रोकेट करता म्हळ्यार तांगेल भावनाक देव कशी आपास तांकां तागेल दय प्रदान करता म्हूण ते धांचे आनी इकराचे श्लोकांत पळयता म्हळ्यार 8 श्लोकांतू देव एक प्रकार सांगता की हांवच पुरो सोर्स आनी 9 श्लोकांतू भक्त कशी कशी तांणी भक्ती करता ती म्हूण तुष्यंतीच्या रमंतीच्या कशी तांणी भक्ती करता ती आनी कशी तांणी बुध जाता ती बुध म्हळ्यार इंटेलिजंट बुद्धिमान जाता ती बुद्धियोग देव कशी दिसता आनी कृष्ण कशी भक्तांले हृदया भितरी ते भक्ती प्रदान करून ते ज्ञान दिता म्हूण ते 11 श्लोकांत आमी पळोवं येता सो तुमी पुराजनान ते हे श्लोक तुमी वाजिता बेता हांव रिपीट करतानाची तुमगे लिसल्याक करिया तुमी अनम्यूट करता म्हणून सुरेच आशिल्लें अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्वितम हे 8 श्लोक आशिल्लें
आणि तो एक प्रकार क्लॅरिटी येता देवान सांगचे की देऊची पुरापशी अल्टिमेट सोर्स पुरा हाजी म्हणून कसने एक्सेप्शन ना सृष्टीन तू संसारांत कसं नस खंयचे लोकांत तू त्या देवाल निमित्ताची म्हणून कळले येतं म्हणून सांगितलं असं आणि हे विषय भक्तांक कळले सीता कसं जाता तांणी कसं करता ती इति मत्वा भजन ते माम तांणी पुरा हृदयान देवाल भजन करता ती देवाल सेव करता ती आणि बुध तो बुद्धिमान जाता कळत देवा की भक्ताक की मत परतरम नान्ये म्हणून देवान सोडणू देवाल की ना परम सत्य आणि कसने ना म्हणून आणि ताजे निमित्त भाव समन्वित भारी हृदयान तो भारी प्रीतीन देवाल सेव करता म्हणून आणि तागेल बुद्धी पुरा तो देवाल सेवेन तू देवाल विषयान तूची घालता म्हणून व्यवस्यात्मिका बुद्धी म्हणून जाता म्हणून सांगितलं असं तो मन हृदयान आणि मनान आणि तागेल बुद्धीन दोन्ही तो देवाल प्रकार आकर्षित जाता म्हणून सांगितलं सो ह्या एक प्रकार की टेक अवे आशिल्लें मागीर 9व्या श्लोकांत तू मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मान नित्यम तुष्यंती च रमंती च म्हणून सांगितलं असं म्हळ्यार की प्रभुपाद स्वाम्यान ह्याचे ट्रान्सलेशन दिलें की द थॉट्स ऑफ माय प्युअर डिवोटी ड्वेल इन मी म्हळ्यार देवाले भक्ताले पुरा तांगेल एक विचार आसा तांगेल मनांत उडगास येता तो देवाल वयर केंद्रीत जाता म्हणून कशी एक प्रकार आमी एग्जाम्पल डिस्कस केलेले की आमी खंय ट्रॅव्हल करू वचपाची खंय भायर वचच्या पुरो ऑफिसा वचच्या पुरो खंयचे लॉंग जर्नीर वचच्या पुरो कसन की पुरा वचून चिके एक थोडे सोलवले म्हणजे जाता थोडे टायर्डनेस येता आमकां जाल्यार घडकड येवन बस येता एक पंत अब्बा जाता म्हळ्यार घडकड आयली ती कम्फर्टेबल जाली तपास एक पंत आमगेले घरा येवन पावली ती म्हण एक प्रकार खुशी जाता खंय येवन आणि घडकड येवन कसं की आमगेल घराच कम्फर्ट आता आम्ही केलें कसं की ज्या वाणांनी खालसता एक प्रकार संतुष्ट जात मन घडकड येवन पावली ती तशींची त्या प्रकार भक्ताले मनान तू विंगड प्रकार आता आमकां आकर्षण जावचे पुरो की हे लायक जाता त्या लायक जाता जाल्यार आमगेल एक इनर होम आसा आणि ते इनर होम म्हळ्यार देवान कसं सांगचें की म्हगेल भक्त केतना म्हगेल मंदिरां येता म्हगेल विशय चिंतन करता म्हगेल नामस्मरण करता कशी एक आमकां आमगेल घरकां भितर आयल्यार सॅटिस्फॅक्शन आसता पळय तशींच त्या एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा म्हणून तुष्यंतीच रमंतीच म्हूण देवान सांगिल्लें आसा आणि हे एक प्रकाराचे हातूंत कळटा की देवाल भक्ती म्हळ्यार भारी एक देवान सुलभ करून दिलेलें आसा कसं एक कारण ना करचें ना म्हणून कसलें की देवान सांगचें आसा पत्रम फलम पुष्पम तोयम तुमगेल्या चड दुड्ड ना रिसोर्सीस ना कांय ना आशिल्लें थोडे उदक फलम पत्रम कसं एक असल्यार म्हाका प्रितीन दिया ती ताजें हांव संतुश्ट जाता म्हणून देवान सांगचें आसा आसो कांय जाल्यार म्हगेले टायम ना इंट्रस्ट ना जाल्यार देव सांगता अडना टायम उणेशें पुरो इंट्रस्ट तेची उणेशें पुरो अडना स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य थोडेंची 5 मिनिट काडया 10 मिनिट काडया ती अर्ध घंटे काडया तुमगेल सिच्युएशनान तुम कितले जाता थोडे पुणी एक भक्तीच कसं कार्य करया ती श्रवणम कीर्तनम आणि केन्ना हे करता ती स्लोली हे वैधी भक्ती म्हणटात आमी केन्ना देवाल नामस्मरण करचें भगवद्गीताचें अध्ययन करचें असल सत्संगांत आमी येवन केन्ना नियमित रुपार भाग घेता तेन्ना सडनली न्ही हगूर हगूर देवाल एक इम्पॉर्टन्स आमगे लायफा वाडता वता आम कृष्णा विशय चड कळटा आमकां मन आवडटा की देवा तुगेले एक प्रितीन एक भारी एक संतुश्टी आसा तुगेले दयेन आमगेलें एक जीवन चलता पूण तो अनुभव आसा ताजे एक एक्सपिरियन्स आसा ते आमगे लायफांत हगूर हगूर वाडता येता ते आमी हे 9व्या श्लोकांत पळयता मागीर 10 श्लोकांत 9व्या श्लोकांत पळयता आनी 10 श्लोकांत तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयांति ते म्हूण देवान सांगिल्लें आसा हाजी ट्रान्सलेशन अशी केलेलें प्रभुपाद स्वाम्यान की टू दोज हू आर कॉन्स्टंटली डिवोटेड तेषां सततयुक्तानां हांव इंटेलिजन्स दिता अंडरस्टँडिंग दिता ददामि बुद्धियोगं तं हांव दिता तें अंडरस्टँडिंग देव सांगता येन माम उपयांति ते म्हगेल्या कशी येवचें म्हगेली भक्ती कशी करचें म्हूण ते हांव इंटेलिजन्स दिता म्हूण सांगता म्हळ्यार एक पंत आमकां दिसचें पुरो कोणाक दिसचें पुरो हें पुरो भगवद्गीता वाजूचें वाजीत वय हांव जाल्यार मन कितलें वता म्हूण म्हाका कांय कळना एक पंत कसं की कळ्ळ्या वरी जाता एक पंत कसं की एक पंत कन्फ्युजनशी जाता अर्द कळ्ळें अर्द कळ्ळी कसं की आयकल्यार सम मना गेलें की ना म्हणून कळना ताका देव सांगता कांय भिवू नाका ती तुमगेल प्रयास तुमी करया ती ददामी बुद्धी योगम तम तुम कसन तें कळची तशी बुद्धी दिवका तें हांव परमात्मा जावन तुमकां दितलो कांय भिवू नाकात तुमी
म्हणून देव सांगता म्हणून पळयता. सो प्रभुपाद स्वामीन हे धांची श्लोक मस्त पंता तांगे लेक्चर्स कोट करचे आशिल्ले. तांगे वन ऑफ द फेवरेट श्लोक आशिल्ले तेशा आसता. आणि तू म्हळ्यार क्लियरली देव सांगता की कसं एक प्रकाराचे क्वालिफिकेशन जावका म्हूण ना म्हणून. आणि कसं एक मिसकन्सेप्शन्स असल्यार हाजी विशय त्यातना आमकां ते वचून ते आमकां एक मनांत एक धैर्य येता, श्रद्धे येता म्हणून सांगिल्लें आसा. खाली आमी एक इंटेलेक्च्युअली सबमीट करता. म्हळ्यार हा कसं की हांव मेगेल प्रयासान ट्राय करता जाल्यार आमकां थोडे वेळ अहंकार आसना जे की हांव अध्ययन करतास भगवद्गीता, म्हाका कसं की कळटास, म्हाका कसं की ज्ञान मेळटास, की आमी वयर वचून आमगेल शक्तीन आमी भगवद्गीता हांव इंटेलिजंट आसा, बाकी जना कळटा की ना की म्हाका लायक भगवद्गीता येता, सम कळटा म्हाका. पण तसल भावनेन न्ही, इंटेलेक्च्युअली सबमीट म्हळ्यार परिप्रश्नेन सेवया, भारी एक नम्र भावनांनी भक्ती करका आणि भगवद्गीताचे अध्ययन करका. आणि कशी म्हणून ह्या श्लोकान देव सांगता युक्तानाम, केदना युक्तानाम, सतत युक्तानाम, केदनाची देवाल सेवा करता. आणि कशी भजताम, देवाल भजन कशी करका, प्रीतीपूर्वक. सो ह्या श्लोकान तू आमकां देव तशी दाखोवन दिता म्हणून सांगिल्लें. सो आमी आमगेले इंटेलिजन्स यूज करका कितले जाता तितलें, आणि अल्टिमेटली कृष्णाले लागी वचेत आमी प्रीतीपूर्वक कृष्णाले, गुरुले, भक्ताले आशीर्वादान ते मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि आमी पळय येता की प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें अशें अनुवादान की संगे शक्ती कलियोगे म्हणून. केन्ना भक्तीन तू रुची आशिल्ली आमी पुरायजण ओट्टू जाता ती कशी असो, झूम प्लॅटफॉर्मार असो कशी असो, केन्ना आमी ओट्टू जाता ती त्यातून एक भक्तिमय शक्ती उत्पन्न जाता. हे संगयन तू म्हणून संगे शक्ती कलियुगे हातूंत एक जाता. आणि हातूंत एक क्वालिफिकेशन आसूं का की आमी सिन्सियर आनी डेडिकेटेड आसता ती ह्या प्रोसेसा टुवर्ड्स. आणि एक एक्सपेक्टेशन आसा देवालें की थोडे कसं तुमगेल साथ दिशील कसं एक सर्व्हिस करूं येता. तुमकां जाले तितले टायमान तू अध्ययन करूं येता, जाले तितले टायमान नामस्मरण करूं येता, जाले तितले टायमा विंगड जेन्ना तुमी भगवद्गीता विशय सांगे येता, तुमगेल फॅमिलीन सांगे येता, देवाल नामस्मरण करूं येता. सो आणि आमी इंट्रस्ट दाखयता आनी कसं जाता, ददामी बुद्धी योगम तम, देव आमकां ते इंटेलिजन्स दिता आनी तूं मुखारसून कशी वच्चें म्हणून भितर दखुनूच. आयची श्लोकार आमी आयली आता ये चतुर्श्लोकी भगवद्गीता 4 श्लोक. तेषाम् एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत. म्हळ्यार ह्या श्लोकान तू देव सांगता तेषाम एवानुकंपार्थम म्हळ्यार हांव मेगेलें स्पेशल दय दिता. अनुकंपार्थम म्हळ्यार दय न्ही, मेगेल स्पेशल दय दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. तेषाम कोणाक, फॉर देम कोणाक. आणि तांगेल मन तू कसने अज्ञान असल्यार कोण मेगेल भक्त आसा ती, कोण मेगेल सेवा करचे प्रयत्न करता आसा ती, तांगेल मन तू कसने अज्ञान असले, अज्ञान जम तमः, कसने तम असल्यार अहम हांव कसं करता. देव सांगता अहम हांव कसं करता, नाश्यामी आत्मभाव असतो म्हणून. तांगेले हृदया भितर दुखून आशिल्लें तमः नाश्यामी म्हळ्यार हांव ते नष्ट करून सोडता. ते तमः म्हळ्यार ते इग्नोरन्स ऑर कसने अज्ञान आसा पळय तें अज्ञान जम तमः ते हांव नष्ट करून सोडता. आणि कसं करता, ज्ञान दीपेन भास्वतः म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार कसं ते दिव्य जावन आशिल्लें भक्तीचे ज्ञान आसा ताचे दीप हांव तांगेल हृदयान तू प्रज्वलित करता, ज्ञान दीपेन भास्वित म्हणून सांगिल्लें आसा. सो आमी एक प्रकार पळय येता की आमगेल कसने एक मनान तू और कसने आमगेल हृदयान तू कल्मश, दोष, अज्ञान आसा. देव सांगता की हांव ते काणू ते कसं ते एक समज जावका, कसं ते एक चांग रुपारी जीवन करची तसं ते एक बुद्धी जावका ते हांव दिता म्हणून. कृष्णा मेक्स इट ब्राइट अँड राईट म्हळ्यार कसं ते ज्ञान दीपेन भास्वत, कसं ते एक ज्ञान जावका ते देव आमकां हृदयान तू दिता आणि ते कसं सम करता म्हणून ते आमकां एक डायरेक्शन वय मेळटा म्हणून. सो आमी पळय येता हे 4 श्लोकान तू हे 4th कंक्लुसिव श्लोकांत आमी पळय येता सुरे कसं देवान सांगिल्लें की देव एक प्रकार पळयल्यार ज्ञान निमित्त सुरे देवान सांगिल्लें कसं श्लोकान तू की इति मत्वा भजन्ते माम म्हणून. म्हळ्यार मेगेल कोणा नॉलेज येता तो मेगेल भक्ती करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि ह्या श्लोकान तू 11 श्लोकान देवान सांगचें आसा एक प्रकार की कोण मेगेल भक्ती करता हांव तांकां ज्ञान दिता म्हणून. म्हळ्यार हे एक प्रकार एक सर्कल
आम्ही केन्ना भक्ती करता ती देव आमकां ज्ञान दितलो आणि ते ज्ञान केन्ना आमकां प्राप्त जाता तेन्ना आमी आनीकय भक्ती करता ती तो हे वर्च्युअस सायकल म्हणून येता एका निमित्त आनीक वाडटा ज्ञाना निमित्त भक्ती वाडटा भक्ती निमित्त ज्ञान वाडटा हे जाता आसता परपेच्युअली हे सायकल घुंवता आसता म्हूण सांगयेता आमी भक्ती निमित्त ज्ञान वाडटा म्हूण तशी सिंपली देवान सांगचें आसा की भक्तीन तूं भाग घेयाती म्हूण कसन की एक आमगेलें कसं एक दोष आसच्या पुरो कल्मश आसच्या पुरो ताजे निमित्त आमकां एक जिवनांत कसं कश्ट येता मनांत जाल्यार ही भक्ती मागीर कसं भक्तिवत गीता ज्ञान करून आमकां केन्ना ते विचार येता ती तेन्ना देव हें तूं डेमॉन्स्ट्रेट करता म्हूण सांगिल्लें आसा की देव ज्ञान दिता खंयच्यान ज्ञान दिपेन भास्वत म्हणून देव एक प्रकार आमकां अश्योर करता आसा आमकां एक प्रकार सांगता आसा म्हणून सो आमी पळय येता हे 4 श्लोकांत आनी स्पेशली 11th श्लोकांत देव क्लियरली सांगता की भगवत गीताच पर्पज कृष्ण म्हणून आमी एक पंता भगवत गीताच मिनींग कसन कसन एक पंता रॉंग रितीर इंटरप्रेट केल्यार कसन विंगड कंक्लुजनार वयता जाल्यार ह्या 4 श्लोकांत क्लियर आसा की भगवत गीतेचे मूल तत्वांत की देवान ह्या भगवत गीताच पर्पजाची की आमी कृष्णाल भक्ती करता आणि कृष्णाल भक्ती करची प्रोसेसूय कृष्णूची म्हणजे देवाल नामस्मरण करचे पर्पज इज कृष्णा प्रोसेस इज कृष्णा आणि ह्या कोरच्या शक्ती काही लोकून येता आमकां की समजून घेवच्या की पर्पज इज कृष्णा आणि कृष्णाल सेव करच्या प्रोसेस फॉलो करच्या शक्ती खंय येता ताजी सोर्सय कृष्णूची म्हणून आमी 4 श्लोकांत पळयता अहम सर्वस्य प्रभो सो पर्पज इज कृष्णा प्रोसेस इज कृष्णा आणि हे प्रोसेस आणि पर्पज फॉलो करच्याक सोर्स ऑल्सो इज कृष्णा पण आमकां देवान शक्ती दिल्यार आमी मनावर येत हे तत्व आणि देवाल भक्तीन तूं भाग घेवेत म्हणून देव क्लियरली सांगता म्हणून सांगता सो एकान अनेक येता भक्तीन भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धी योगम तम भक्ती केल्यार प्रीतिपूर्वकम आमकां बुद्धी येता म्हणून सांगचे आणि भक्तीन तूं कसं ते अनुकूल जावन मुखार सुन वचच्या खातीर ज्ञान देव दिता म्हणून ह्या श्लोकांत आमी पळयता तशीच आमी भागवतांत हे श्लोक पळयता हे भागवतांत भारी चंद श्लोक आसा एका स्कंदांत हे शुत गोस्वामीन सांगचे शुकमुनी खातीर शुकमुनीन परीक्षित महाराजा सांगिल्लें तातूंत हे सांगचे आसा यह स्वानुभावान अखिल श्रुति सराम एकम अध्यात्म दीपेन अतितीर शताम तमो अंधम संसारीनाम करुणा यह पुराण गुह्यम तम व्यास सुनम उपयामी गुरुम मुनीनाम म्हणून म्हळ्यार हातूंत पळय येता शुत गोस्वामीन सांगचे आसा अध्यात्म दीपम अतितीर सताम तमो अंधम म्हणून म्हळ्यार अज्ञान दीपम अध्यात्म दीपम म्हळ्यार कशी देवान भगवत गीतेत सांगिल्लें आसा पळय ज्ञान दीपेन भास्वत तशी सुत गोस्वामीन सांगचे आसा की हे शुक मुनील मुखार विंदा तुका हे भागवत अमृत आसा पळय ताजे निमित्त कसन जाता अध्यात्म दीपम देवाल ते एक दिव्य जावन आशिल्लें आणि दीपम म्हळ्यार टॉर्च लायट एक प्रकार म्हणून येता कशी एक प्रकार काळोख असल्यार आमी काळोख असल्यार आमी टॉर्च लायट घेवन पळयतात न्हू रात्री खंयचे आठ डोल आनी पण इलेक्ट्रिसिटी पక్కనే गेल्यार रात्री काळोख आसा तेन्ना कुडले आमी टॉर्च लायट जावं फोनाच टॉर्च सुरू करतात न्हू काळखांत की खंयचे आठ डोळ्यांनी पडूं नज म्हणून रात्री तशींची सुत गोस्वामी एक प्रकार सांगता आसा की भागवतम भगवत गीताच म्हळ्यार कसन ते एक टॉर्च लायटा म्हणकेची म्हणून कसन ते टॉर्च लायटा हे आध्यात्मिक टॉर्च लायटा नांव कसन है अध्यात्म दीपम आमगेले ते बॅटरी टॉर्च लायट फोना टॉर्च लायट आसचे पुरो जाल्यार देवाल भक्तींत मेळचे ते टॉर्च लायटाक म्हणचे अध्यात्म दीपम म्हणून अध्यात्म दीपम अतितीर सताम म्हणून हातूंत सांगचे आसा भागवतम श्लोकांत अतितीर सताम म्हळ्यार आमी पळयता हाजे मिनींग अशें आसा की आमकां तमो अंधम आमी कोणी ते अंधकारा देखून भायर पडचे ट्राय करता हे अध्यात्म दीप आमकां शुकमुनीले दयेन मेळटा म्हणून आमी ह्या श्लोकान सांगयता मुखारी म्हळ्यार हे एक प्रकार रॅर अशी एक्चुअली आमी पळयल्यार पळय आमी कसन की आमकां कसन की एक पूर्व सुकृतीन आमकां कसन की आमकां एक भाग घेवचे मेळटा आसता म्हळ्यार मस्त सकट कंडिशन्स कसन की करेक्ट जावन आमी हे कॉन्टॅक्टार आयली आमी कसन की हे आयकता आसतात कसले की देवान भगवत गीतेन सांगिल्लें आसा
बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिती सह महात्म सुदुर्लभ म्हणून म्हळ्यार एक प्रकार ते धैर्य कन्विक्शन श्रद्धा येवचें वासुदेवम इति सर्व वासुदेवम सर्वमिती आणि देवाली दय होडी म्हणून ते एक मनांत येवचें ते साधारण विषय नाही हो बहुनाम जन्मनाम अंते म्हणून देवानं भगवद्गीते सांगिल्लें आसा तशींची भागवतमाचे 11 स्कंदान तो आमी पळयत हे नवयोगेंद्रान निमी महाराजा सांगचे असते आणि तांतू कसं सांगचे आस देवाक की निमी महाराजाक हे नवयोगेंद्रान की यान आस्थाय नोरो राजन न प्रमाद्यत करिहित धावान निमिल्य वा नेत्रे न स्खलेन न पतेदिह म्हणून म्हळ्यार नवयोगेंद्रान हांका निमी महाराजा सांगचे आसा की कोण हे भक्तीचे पथ स्वीकार करता तांगेल जीवनांत तो केन्ना चुकून पडना देव तागेल रक्षण करता म्हणून सांगिल्लें आसा न प्रमादेत करहिचित तो चुकून पडना देव तागेल रक्षण करता म्हणून आणि कशी एक्झाम्पल दिलेलं आसा नवयोगेंद्रान हांगेल खातीर निमी महाराजाक की दोळे बंद करून वय धांवल्यार तो पळनाके म्हळ्यार कसं सांगिल्लें आसा निमिल्य वा नेत्रे म्हळ्यार दोळे बंद आता आमी दोळे बंद करून चमकल्यार खंय आड्डोल पडटली ती मात हे भक्ती पथ अशें आसा देवाल दय आनी इतली प्राप्त जाता अशी ते एक्झाम्पल दिवच्या खातीर नवयोगेंद्र निमी महाराजा सांगचे आसा कशी हे 11 श्लोकान सांगिल्लें पळय दीप देवान ते एक नॉलेज दिता म्हणून देवान सांगिल्लें आसा पळय तशींच हांतूय सांगिल्लें आसा निमिल्य वा नेत्रे न स्खलेत न पते दिया म्हणून धावून वय दोळे बंद करून वय धांवल्यार तो पडना म्हळ्यार देव रक्षण करतलो म्हणून नवयोगेंद्रान सांगचे आसा सो भगवद्गीतेंत आमी पळोवं येता आनी विंगड शास्त्रांत जाल्यार भगवद्गीतेंत पळोवं येता की देव आपास आपास भक्तांक अर्जुना सांगता जाल्यार अर्जुनाले माध्यमान आमकां पुराजना सांगता की एक प्रकार मेगेल शरण आयल्यार हांव सोण घालना म्हणून देव आपास आपास सांगचे आसा आनी ह्यांची भागवतमाचे मुखार निमी महाराजान 34 श्लोकांत सांगचे आसा अंजा पुंस अविदुसाम विधी भगवते हियतान म्हणून म्हळ्यार की एक प्रकार की अंजा हे प्रोसेस इजिली कोर येता म्हणून आणि तांतू स्कॉलरली असू का हायली एज्युकेटेड असू का तशी काही ना म्हणून ह्या प्रोसेसांत कसले की ज्ञान दीपेन भास्वत कोणा इंटरेस्ट आसा मुखार सुन वच्चे देव वाट दाखोवन दिता ताकाच पळयता विधी भागवतान इहतान म्हणून कोणी हे आमतू मुखार सुन वचेत म्हणून नवयोगेंद्र निमी महाराजा सांगताच आणि कृष्णान भगवद्गीतेन तू सांगचे आसा नवा अध्यायान तू प्रत्यक्ष वा गमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम हे प्रोसेस भारी एक छंद आसा म्हणून हे प्रोसेस सुसुखम कर्तव्यम भारी एक चांग रुपार खुशेर तू भाग घेव येता म्हणून आणि श्रील प्रभुपादान सांगचे आसा भारी एक चंद प्रोसेस म्हणून पुरा जनान कसले भाग घेवचे ना पुरा जनान घेवका तू म्हणून कसं कष्ट सांगतो म्हणून श्रवणम कीर्तनम विष्णू खंय बशील कडेन आम्ही देवाल विषय ऐकू येता देवाल विषय उल्लो येता कसं की एक देवाल विषय इतले सकट भक्त जनान पुरा कसं बरयलेलें आसा कसं लेक्चर्स सिंपली ते बैसून ऐकू येता श्रवणम कीर्तनम विष्णू ताका सुसुखम कर्तव्यम आणि प्रभुपाद स्वामीन सांगचे आणि तू कसं ज्ञान जाव को म्हणना हे कीर्तन इत्यादी कसं करताना सांज चेडू कोणा कसं गोतना तांनी वय तू भाग घेवन खुशी जात तांकां म्हणून सांगिल्लें आसा सो एक प्रकार कृष्ण रिपीटेडली आमकां श्योर करता की हांतू कसं एक बाद ना तुम्ही मुखारसून येवेत हांतू म्हणून आणि ह्या श्लोकान पर्टिक्युलरली सांगता आसा ह्यांचे आमी पळोवं येता की चैतन्य महाप्रभू न्हय प्रकाशानंद सरस्वतीन सांगिल्लें हे भक्ती कसं न्हय सेंटिमेंटलिझम वे म्हणून नाही सेंटिमेंटलिझम नाही म्हणून आम्ही हे 4 हे चतुर्श्लोकी भगवद्गीतांत पळोवं येता की सेंटिमेंटलिझम नाही हे कोण भक्तीन मुखार सुन वता तांकां संत ज्ञान जावका बुद्धी योगम तम तो देव दिता पण देवान भगवद्गीतांत सांगिल्लें आसा जाल्यार एक पंथा असल पुरो श्लोक यूज करून अपसंप्रदाय येता म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगता ती सहजिया म्हणटा ती म्हळ्यार एक प्रकार अशी इम्पॉर्टन्स दिता ती की कसं भगवद्गीता कसं वाजूका ना खाली एक इमोशनल जावन देवाल भक्ती केल्यार हा कृष्णा म्हणून एक इमोशन जावन भगवद्गीता इत्यादी तसं अपसंप्रदाय येता म्हणून प्रभुपाद स्वामी चिके आमकां
चेतावणी दिता ती, वॉर्निंग दिता ती. अशी नाही की भगवद्गीता ज्ञान अध्ययन करता खाली सिंपली दोन्ही जाऊ का. आम्ही या 4 श्लोकांत पळय येता ज्ञाना निमित्त भक्ती येता, भक्ती निमित्त ज्ञान आनीक वाढून येता. सो हे दोन्ही जाऊ का सेंटिमेंटल मात नाही हे म्हणून सांगितलं. आता आम्ही पळय येता की कनकदासाल काणी आम्ही पळयलें अशा रुडुपांतू की कनकना किंडी म्हणून सांगतात न्हू. तो अशी काही नाही की तो व्हड स्कॉलरली मनुष्य आशिल्लो जाल्यार तागेल भजन आनीक पुराजन म्हणटा ती मध्व संप्रदायांत कनकदासाल कितली सकट चंद भजन आसा ती. जाल्यार तुम्ही पळय येता की तांगेल भजनान ते कसं सिद्धांत पळय ते शास्त्राच्या विरुद्ध ना. तांणी व्हडलें तांगेल अशी कांय बॅकग्राऊंड ना आशिल्लें कनकदासालें की तांणी व्हड संस्कृत स्कॉलर आशिल्लीं, शास्त्रांत विद्वान आशिल्लीं ती. जाल्यारय तांगेल मनान ते भक्ती आशिल्ली. भारी इतली भक्ती आशिल्ली की कृष्णा मुर्ती घुवन आज आमी दर्शन घेवका जाल्यार उडपा मठा वचून मेन एंट्रन्सा दोकून पळोवचें जायना. कनकना किंडी थंय दोकून पळोवका आमी. तो देवान दाखोवन दिलेलें आसा की भक्तिमय जावन आशिल्लें आनी तांगेल मुखार विंदा दोकून कितली सकट भजन येयलें आसा. सो आमी सेंटिमेंटलिझम नाही ते भजनान तांणी कसं नॉलेज दितात पळय कनकदास तांगेल भजनाचे मिनींग पळयल्यार ते शास्त्रांत कसं सांगिल्लें आसा त्यांचे आसा. सो आमी हे श्लोकान सांगल्या म्हणकेची ज्ञाना निमित्त भक्ती येता, भक्ती निमित्त ज्ञान येता म्हणून हे अपास एक सिद्ध जाता म्हणून सांगितलं. कनकदासाक व्यासराय स्वाम्याले पूर्ण आशीर्वाद आशिल्लो आनी तांणी संस्कृत आनी उपनिषदांत कांय स्कॉलर ना आसचे पुरो जाल्यार तांकां पुरा तांगेलें भक्तिमय त्या भजनान देव तृप्त जाला म्हणून तांकां कांय संशय. चैतन्य भागवतांतूय वृंदावन दास ठाकुरान सांगचे आसा हे एक भारी चंद श्लोक आसा. मूर्खो वदति विष्णय धीरो वदति विष्णवे. मूर्खो वदति विष्णय धीरो वदति विष्णवे. उभयस्तोसु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दनके. म्हळ्यार चिके कोणाक प्रोनाउन्स नी करू येना विष्णू त्यांनी विष्णू बदला विष्णये म्हणच्या पुरो के. मूर्खो वदति विष्णये आणि धीरो वदति विष्णवे. कोण संस्कृत स्कॉलर आसा तांकां सम वाजूच्या बरोवचे येता तांणी विष्णवे म्हणून करेक्ट प्रोनाउन्सिएशन करतात ते. जाल्यार वृंदावन दास ठाकूर सांगता कसं सांगता उभयस्तु समम पुण्यम जाल्यार विष्णये म्हणया ती विष्णवे म्हणया ती. देव म्हळ्यार कोण भावग्राही जनार्दन के. तो तुमगेल भाव पळयत के तुमगेल प्रोनाउन्सिएशन पळयना. ताका एक पण आमकां भगवद्गीतांत आनी भाग घेता चिके एक प्रकार लज्जिसी करता केन्ना हांव म्हणटाना कसं म्हगेल प्रोनाउन्सिएशन रॉंग जाल्यार और हांव कसं म्हणटाना कसं चुकून पडल्यार तुम्ही वृंदावन दास ठाकुरान सांगिल्लें आसा कांय आनी तूं कसं लज्जे नी करका म्हूण ना म्हणून तुमगेल प्रयत्न कर येता. एक पंता संस्कृत वाजूचे भगवद्गीता वाजूचे ह्या पुरा म्हाका येना बा उलोवचे गेल्यार कसं कसं की तोंडा दोकून येता सम म्हणू जायना ना ना कांय हांतू ना. वृंदावन दास सांगता ती विष्णये म्हणया ती विष्णवे म्हणया ती तुमगेल भावन देव पळयता म्हण. उभयस्तु समम पुण्यम दोन्ही एकाची ज्ञानदीपेन भास देव दिता भावग्राही जनार्दन म्हणून चैतन्य भागवतांतू सांगिल्लें आसा म्हूण पळयता. तशींची मुखारी वराह पुराणांतूय सांगिल्लें आसा की वतादी दोषेन मदभक्तो माम न च स्मरेत अहम स्मरामी मदभक्त नयामी परम गतीम म्हणून. खंयचे एक प्रकार सिच्युएशन आहे वराह पुराणांतू वराह देव भूदेवीक सांगता की वातादी दोषेन मदभक्तो न च स्मरेत. कसं की एक कष्टान कसचे एक प्रयाण कालांत मेकेलें नामस्मरण करचें उडगास येसना ताका देवाल विशय जीवनभर आयुष्यभर सेवा केल्ले जाल्यार कसं की एक देह सोडताना कसं उडगास येसना कसं जायनी. देव वराह देव भूदेवी सांगता अहम स्मरामी मदभक्त्या नयामी परम गतीम. हांव उडगास दिता रे देहांत बैसून कांय भिवका म्हूण ना म्हणून देव हे वराह पुराणांत सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा. देवाक सिंपल ते भावग्राही जनार्दन ताका सिंपल भक्ती लायक जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. भागवतांतूय आमी काणी पळयत कृष्ण तागेल गोप बालकांक ब्राह्मण पत्नीला ब्राह्मणाला पेटयत के की कसं आमकां भूक लागल्या कसं खावचें दितात म्हणून. ते ब्राह्मण यज्ञांत बिझी आशिल्लीं के तांणी सांगतात की ना ना यज्ञ चलता असं म्हणून. जाल्यार ब्राह्मण पत्नीक तांकां गत आशिल्लें ते यज्ञ एक ब्राह्मण तांणी एक्चुअली यज्ञ कोणा खातीर करता आसत तांणी कृष्णाल खातीरची. जाल्यार तांणी ते एक प्रकार रिच्युअलिस्टीक करून तांणी तांगेल कसं की एक करता आसा ती म्हणून कृष्णान सांगून दिलना पेटयला जाल्यार तांणी ताका
इग्नोर करतात म्हळ्यार ते आयकना ती. जाल्यार ब्राह्मण पत्नी कस कृष्णाले कृष्ण म्हळ्यार परमात्मची तोच देव म्हूण आनी तांणी व्हर न्हू कृष्णा दिता ती आनी देवाक ते ब्राह्मण पत्नी वयरी भारी खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर ब्राह्मणांक कळटा आमगेले कितना आमगेल बायलो भारी बुद्धिमान आसा ती म्हणून आम्ही कसं की यज्ञ आनी करता आशिल्ली ती जाल्यार ते यज्ञ करची कोणाल खातीर देवाल खातीरची आनी त्या मूल तत्व तांणी चांग रुपार तांकां मना गेला आमकां वच्चे न्ही म्हूण ते ब्राह्मण सांगतात के आमगेली पत्नी पुणी सौभाग्यवान आसा ती की तांकां मना गेल्लें की कृष्णान निमगून गेल्ले तेन्ना आमी दिवंक आशिल्ले म्हूण आम्ही चुकून पडली ती जाल्यार आमगेली पत्नी चुकून पडली ती म्हणून म्हळ्यार देव भावग्राही जनार्दन कसन्याची विंगड कसने पळयना आनी इंट्रस्ट असल्यार तांतू रुची असल्यार ज्ञान दीपेन भास्वत ह्या श्लोकान सांगल्या म्हणजे श्लोका सांगल्या म्हणजे मुकुंदमाला स्तोत्रांत कुलशेखर रायन सांगचे आसा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वै मे विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुटस्ते म्हूण हे देवा हे मगेल मन राजहंसा म्हणके आसा आता हांव चांग आसतना भक्तिमय आसतना तुगेल चरण कमला कशी तशी पावस तशी करी म्हूण ताणें प्रार्थना करची आसा प्रयाण समये कफ वात पित्ते कसं कष्ट जावचे पुरो आत्ताच हांव हेल्दी आसतना म्हाका वरी म्हूण म्हळ्यार एक त्या देवूची दिव्य जावन आशिल्लें तें ज्ञान दिता म्हूण आमी पुन्हा पुन्हा हें पळयत की ह्या प्रभुपाद स्वामी भारी फेवरेट श्लोक आशिल्ले मुकुंदमाला स्तोत्राचे तांणी मस्त तांगे लेक्चरान तूं हें सांगचें आशिल्लें श्लोक कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम म्हूण हें मस्त पंथा तांणी सांगचें आशिल्लें आनी रामानुजाचार्यान कोण आमी चतुश्लोकी भगवद्गीताचे मूल तत्व सांगिल्लें तांणी 3 चरम श्लोक म्हूण सांगिल्ले आसा 3 चरम श्लोक म्हळ्यार अल्टिमेट श्लोक देवान सांगचे आसा म्हूण आनी ते खंयची 3 श्लोक आशिल्ले रामानुजाचार्यान सांगिल्लें एक भगवद्गीतेन तूं कृष्णान अर्जुना सांगचे आसा की सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः म्हूण म्हळ्यार 18 अध्यायान कृष्णान अर्जुना सांगचे आसलें की सर्व धर्मान परित्यज्य कसने असल्यार मेगेले मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो पूरा कसने असल्यार तू चिंता करका म्हणा खंयच्याच कष्ट मना व्हरका म्हणा मोक्षयास्यामि मा शुचः म्हूण आनी त्यांची तसले एक प्रकाराचे आश्वासन ते धैर्य राम आनी विभीषणा दिवचे आसा सक्रदेव प्रपन्नो यस तव स्मृती याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामी एतद व्रतम मम म्हणून रामान सभेन सांगचे आसा हे रामा हांव तुगेलोची म्हणून तवा स्मृतीच याचते सक्रदेव प्रपन्न तेव्हा हांव तुगेलोची म्हूण कोण अशी मन आवडून मगेल उडगास करता अभयम सर्वदा तस्मै हांव तांकां अभय दिता म्हणून हे दोन्हीचे चरम श्लोक म्हूण रामानुजाचार्यान तांगेल्या अनुवादान सांगचे आसा आनी तिन्नीचे चरम श्लोक म्हळ्यार वराहा देवीन भूदेवीक सांगचे आसा म्हळ्यार मगेल पुरा संतान आसा ती भूंतीर राबतली तांकां तूं देवा कसं म्हणून भूदेवीन निमगिताना वरा देवान सांगचे आसा स्थिते मनसी सुवस्ते शरीरे सतियो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपम च मामजम ततस्तम म्रियम न कष्ट परशनाम सनीप अहम स्मरामी मद्भक्तम नयामी परमम गतिम म्हणून की सांगचे आसा भूदेवीक वरादेव सांगता की कोणी पुणी सुवस्ते शरीरे सतियो नरः कोणी हे भुंयचेर आशिल्लें स्थिते मनसी तांगेल मनान सुवस्ते शरीरे केन्ना तांकां शक्ती आसा केन्ना तांगेल मन सम आसा तांणी मेगेल सेवा करता ती कसं सांगता देव की सुवस्ते शरीरे सती म्हळ्यार केन्ना शरिरान शक्ती आसा मनान शक्ती आसा तेन्ना आमी जल तितले देवाले सेवा करता ती तेन्ना कसं करता ती देवा सांगता देवीक सांगता वरा देव तथस्तम म्रियनाम तेन्ना हांव भिवू नाका ती हांव अश्योर यू करता अजम देव सांगता देवीक हांव ते भक्ताल मनान येवन ते ज्ञान दितलो म्हणून खंय असल्यार हांव केन्नाय सोण घालना म्हणून सांगले मदभक्तम नयामी परमाम गतीम म्हणून वरा देव वय भूदेवी सांगता सो आमी हे 3 श्लोक रामानुजाचार्यान सांगिल्ले आसा की हे चरम श्लोक म्हणून म्हळ्यार अल्टिमेट देवान कशी अल्टिमेट म्हळ्यार हाजे किना मुखारसून देवान कसं सांगचे अल्टिमेट अश्योरन्स दिता म्हूण देव सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा
तशींची या फलश्रुतींतू आम्ही पळय येता की हे 4 चतुश्लोकी भगवद्गीतांतू की कोण हे नियमित रूपार 4 हे चतुश्लोकी भगवद्गीता वाचिता तांगेले पुरा कष्ट परिहार जावन शुभ जावन आशिल्ली ते भक्ती तांगेल जिवनांतू उत्पन्न जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. कशी ब्रह्मसंहितांतू ब्रह्मदेव सांगता प्रेमांजन चुरित भक्ती विलोचनेन संत सदैव हृदयोशी विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य पुण गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहाम भजामी. कसं नाही की बेगेल भक्तांना ते खंडिताची प्रेमांजन चुरित भक्ती विलोचनेन मेगेल कोण नियमित रूपात स्मरण करता तेन्ना तांणी मेगेल्याची हृदयांत आसती म्हणून. आणि आनीक एक आम्ही चैतन्य चरितामृतांत पळय येता की एक श्लोक आसा कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार यहाँ कृष्ण तहा नाही मायार अधिकार. कृष्णा नामस्मरण म्हळ्यार ते कसने अंधकार ह्या श्लोकांत 11 श्लोकांत कशें सांगिल्लें पळय ज्ञान दीपेन भास्वत तशींची कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार. कसने त्या ज्ञान असल्यार कृष्णाल नामस्मरणान कृष्णाल दयेन गुरुल आशीर्वादान आम्ही त्या ज्ञानातून भायर पडयत त्यांची एक प्रकारान आम्ही मनावर येता. आणि आम्ही पळय येता की ह्या 4 श्लोकांत सांगिल्ले प्रकार देव एक प्रकार रेसिप्रोकेट करता आणि आम्ही केन्ना देवाल शरण घेता ती काय भी नासी तेन्ना देव आमकां अभय प्रदान करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि कसने एक सिच्युएशन अनफेवरेबल दिसचे पुरो आमकां कसं म्हणून करू कळना आमकां भिवका म्हणना मुखारसून कशी वचका म्हूण हगूर देव आमकां ते वाट दाखोवन दितलोची म्हणून आम्ही ह्या 4 श्लोकांतू खंडित जावन कसने संशय नातिलें कॉन्फिडन्सान भक्तीन धैर्यान भक्तींत भाग घेवं येता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि ह्या श्लोक आयकतरी आम्ही अर्जुनाल भावन पळय येता ह्या चतुश्लोकी भगवद्गीता आयकल सिद्धाकाची कृष्णाक अर्जुन काय एक संशय नातिलें कुडले सांगता देवाक अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्वाम ऋषये सर्वे देव ऋषी नारदस्तता असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव भविष्यमे म्हणून देव सांगता की काय डाऊट ना म्हणून परम ब्रह्म परम धाम. आता आम्ही ब्रह्माची क्वालिटी जाल्यार देव परम ब्रह्म. आता आम्ही भारतीय म्हणून येता नरेंद्र मोदी वे भारतीय ताका आम्ही आणि नरेंद्र मोदी इक्वल वे ना. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आम्ही नॉर्मल सिटीजन तशींची आम्ही ब्रह्मशा पुरो जाल्यार अर्जुन सांगता की देव म्हळ्यार परम ब्रह्म परम धाम म्हणून देवाल मुखार सुनू कोणी ना पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम आदिदेवम अजम विभू म्हणून म्हळ्यार चतुर्श्लोकी भगवद्गीता आयकल सिता अर्जुनान हे कंक्लुजन आयिल्लें आसा. आम्ही मना व्हरून अध्ययन केल्यार आम्ही ह्यांची कंक्लुजनार येतली हे कृष्णा तू परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम आम्ही त्यांच्या कंक्लुजनार येतली. देव आमकां तें ज्ञान दितलो म्हूण खंडित. आणि अर्जुनान सांगचें आसा की हांव मात सांगची न्हय आहुस्वाम ऋषये सर्वे म्हळ्यार कोणी अशी मिस्टेक करचे ना की कृष्ण आणि अर्जुन फ्रेंड ताका फ्रेंडा भितर उलोवन घेता वय तूंची ओडू आणि फ्रेंड सांगता वय ना रे तूं वय ओडू म्हूण अशी न्हय हांव मात सांगची न्हय. म्हळ्यार पुराजान लेखतान की कृष्ण अर्जुनान फ्रेंड आशिल्लो तागेलो सखा आशिल्लो ताका अशी सांगता म्हूण ना जाल्यार अर्जुन क्लॅरिफाय करता हांव मात सांगची न्हय आहुस्वाम ऋषये सर्वे म्हळ्यार होड ऋषीगण वय हांव कसं सांगीन पळय परम ब्रह्म परम धाम तांणी त्यांची सांगता ती म्हणून हें सांगतलें. सो हें कंक्लुजन आम्ही पळय येता. सो ह्या प्रकारान आम्ही पळय येता की आमगेलें चतुश्लोकी भगवद्गीताचे हे 4 सेशन्स हांगा कंक्लूड करता ती. आता हांव एक 5 मिनिटां आयच्या सेशनाचे रिकॅप करता. त्या टायमार तुमकां कसं तुमकां चॅट बॉक्सार टायप कर न्हू कसं तुमगेले फीडबॅक और तुमगेले कसं एक्सपिरियन्स शेअर करूं येता. और 5 मिनिट नंतर व्रजगोपी माताजी कंक्लूड करतली तेन्ना तुम्ही अनम्यूट करून वय तुमगेले कसं तुमकां शेअर करता तुमचे कसं की एक पॉइंट लायक जालें तर तुमकां सांगता जाल्यार तुम्ही शेअर करूं येता. सो हांव सेशन आज बिगिनिंग आज दुकान एक 5 मिनिट रिकॅप करता आज आम्ही कसं डिस्कस केलें ना. सुरे आम्ही डिस्कस केलें भगवद्गीताचे टाइमलेस विजडम म्हणून आम्ही भगवद्गीता डिस्कस केलें की भगवद्गीताच्या अध्ययना निमित्त आमकां तें कसं की एक इनर गायडन्स मेळटा म्हणून आणि आमकां देवाल प्रती एक
देवाल भक्ती इले देवाल उतरा प्रती देवाल नामस्मरणा प्रती एक रुच येता आणि नियमित रूपार अध्ययन केले निमित्त एक श्रद्धा येता की कृष्ण आमकां सोण घालना म्हणून ती एक शक्ती येता म्हणून सांगितलं असं आम्ही ते 2 भगवद्गीता श्लोक पळयले की आमकां कळटा की आमगे कर्तव्य कसं नाही म्हणून ते आमकां देव दाखोवन दिता अध्ययन केल्यार आणि भगवद्गीता वाजिल्यार कसं जाता संजयान ते हाका धृतराष्ट्रा सांगिल्लें भगवद्गीता आयकतरी की हे संवादम इमम अद्भुतम हे इतली चंद देवाल आणि कृष्णाल आणि अर्जुनाल संवाद ऐकून कसं जालें रिश्यामीच्या मुहुर्मुर भारी खुशी जाता मनांत देवा आणि आपास तो नेक्स्ट श्लोकान तो आपास सांगता की संस्मृत्य हांव हे केन्ना उडगास करता देवाल रूपम अति अद्भुतम हे देवाल रूप हे अद्भुत जावन अशें रूप उडगास करता विस्मयो महान राजन हे धृतराष्ट्रा रिश्यामी च पुनः पुनः आपास म्हाका भारी खुशी जाता आसा श्रीपाद रामानुजाचार्यान चतुश्लोकी भगवद्गीता बरयलेलें ते आमी आपास पळयलें ते 4 श्लोक अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्वितम की कृष्णूची आश्रयी आमगेलो म्हणून आमी कन्विन्स जाता ते आमकां न्ही ती व्यवसात्मिका बुद्धी जाता म्हणून आमी हेकड तेकड पळयना ती एकेह कुरु नंदन आमकां ते श्रद्धे येता की भक्ती पथांतूच आमकां कसं ते एक लायफ सॅटिस्फॅक्शन जावका ते मेळटलें हेकड तेकड खंय वचका म्हूण ना बहुशाखा जावका म्हूण ना एक शाखा व्यवसायात्मिका बुद्धी म्हणून एकेह कुरु नंदन तशींची मागीर 9व्या श्लोकांतू आमकां ते संघांत येवन आमी केन्ना देवाल विशय आयकता ती बोधयंते आणि उलयता ती कथयंत तेन्ना कसं जाता तुष्यंतीच रमंतीच तातूंत कांय डावट ना आणि कशी आमगेल्या घरा येवन जाता आमकां एक प्रकार सॅटिस्फॅक्शन येता तशींच आमी देवाल भक्तीन तूं भाग घेवं देवाल नामस्मरण केल्यार आमकां तें एक लायफान तूं सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें म्हणून येता म्हणून तुष्यंतीच्या रमंतीच्या म्हणून आणि धांचे श्लोकांत तूं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामी बुद्धियोगं तं येन माम उपयांती ते म्हळ्यार प्रीतिपूर्वक जावन ते सतत जावन आमी देवाल करता ती तेन्ना देव बुद्धी दितलो म्हणून देव सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा की कशी युक्तानां सतत भजतां कशी प्रीतिपूर्वकं हे 2 मना वच्चें आणि आमगेलें क्वॉलिफिकेशन आमी सिन्सियर आनी डेडिकेटेड आसूं आनी कसलें किंचित रुपारी देवाल सेव करची ते आमकां भावन आसूं आमगेल्या मनांतू तेन्ना कसं जाता आमगेल्या मनांत ती भावन असल्यार आमकां कसं करका म्हणून देव दाखोवन दितलो तेषाम एवानुकंपार्थम देव तागेले स्पेशल आमकां दय दिता अहम अज्ञान जमतम कसने ज्ञान असल्यार नाश्यामी आत्मभावस्तो म्हणून ज्ञान दीपेन भास्वतो म्हणून ते आमी 11 श्लोकांत पळयलें कृष्णा मेक्स इट ब्राइट अँड राइट आमकां कसं करका म्हणून आमकां ते ज्ञाना निमित्त भगवद्गीतेचे ते भक्ती उत्पन्न जाता आणि भक्ती उत्पन्न जाल्ल्या निमित्त आमगेलें ज्ञान वाडून येता पर्पज इज कृष्णा प्रोसेस इज कृष्णा आणि हाजी सोर्स इज ऑल्सो कृष्णा म्हणून आमी पळयता आणि भागवतांत आमी पळयलें अध्यात्म दीपम सुखमुनी आमकां ते टॉर्च लायट दिता कशी काळखांत आमकां कसं दिसना तेन्ना आमी टॉर्च ऑन करून पळयता ती तशी आमकां हे ज्ञाना निमित्त अध्यात्म दीपम मेळटा त्या टॉर्च लायटान तो आमी हे संवसाराच्या अंधकारांतू मुखारसून वचेत म्हणून सांगिल्लें आसा तशींची भागवतांत सांगिल्लें आसा की नस्खलेन पतेद म्हणजे आमकां मुखारसून वचचें देव दाखोवन दिता कृष्ण रिपिटेडली अश्योर करता भगवद्गीतांत तो हांव तुमकां सोण घालना म्हणून आणि कशी आमी चैतन्य भागवतांत पळयलें की देव भावग्राही जनार्दन म्हणून विष्णये म्हणयात ती विष्णवे म्हणयात प्रोनाउन्सिएशन रॉंग जावच्या पुरो जाल्यार भावग्राही जनार्दन देव भाव पळयता म्हणून आमी त्यांची आमी वरा पुराणांतूय पळयलें कशी देव रिपिटेडली अश्योर करता की खंयच्या रुपार भिवका म्हूण ना आमी म्हणून आमी कनकदासालें एग्जाम्पल पळयलें की सो भारी कांय एक्सपर्ट अशें ना अशें पुरो जाल्यार देवान तागेले भक्तीन तो इतलो प्रसन्न जालोलो आनी तागेले भजनेन तूं पुरा शास्त्राचे ज्ञान तागेले भजनेंत आसता म्हणून आमी ब्राह्मण पत्नी विशय पळयलें कशी ब्राह्मण पत्नी तागेली सुलभ जावन आशिल्ली भक्तीन कृष्ण तांकां भावग्राही जनार्दन जावन तांकां आशिर्वाद दिता म्हणून पळयलें आसा मागीर मुकुंदमाला स्तोत्राचे आमी ते श्लोक पळयले प्रभू आतां कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम मागीर ते 3 चरम श्लोक पळयले आमी तेंची रामानुजाचार्यान सांगिल्लें की सर्व धर्मान परित्यज्य मागीर रामान विभीषणा सांगचें आनी वराहान भूदेवी सांगचें आनी तिन्नी श्लोकांत तूं मेन देवान सांगचें आसा की तुमी म्हगेले शरण आयल्यार हांव तुमकां सोण घालना आनी तेंच आमी हें मूल तत्व हे 4 भगवद्गीतेचे श्लोकांतूय पळोवं येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी आमी हे चतुश्लोकी भगवद्गीता वाचिल्यार ते शुभ ते भक्तिमय जावन आशिल्लें ते शुभ ते आमकां मेळटा
आणि अर्जुनान कसं कंक्लुजनार आयलें तशी आमी त्यांच कंक्लुजनार येवका चतुर्श्लोकी भगवद्गीता ऐकत तरी की देवा तूंची परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजबम हांगा सेशन रापयता कसं उलयताना कसं चूक जावन आसल्यार तुम्ही क्षमापण करता ब्रजगोपी माताजी तुम्ही कंक्लूड करूया.